ನಮಸ್ಕಾರೋ ಹಾಂव अनुपमा भट आमगेल्या ड्रेसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत। हांव एक सुपर टेस्टी तिखशे मिठशे गोडशे जावन आशिल्ले एक आयटम रेडी करून दवरला। कसं म्हणून कळलं की तुमकां पिकल पणसाचे उपकरी नातल्यार घरा उपकरी म्हणून म्हणटाची। हे कशें करचें म्हण पळया, भारी सिंपल हे सिजना पुरो जनांनी एक पंत करून पळोवक। हे आमगेलें GSB ट्रेडिशनल ऑथेंटीक एक आयटम म्हण येता पुरो दुखून पुरा आज जनाल घरकड करचे एक आयटम है। आतां पिकलो घर जाव का पिकलो पणसा घर पळयाची सपोर सन सन्न पीसस करून घेवचे आनी एक आयदना भितर उद्दा दवरचे। भारी सिंपल हे करच्याक आंब्या उपकरे पशी इजी म्हण येता। जाल्यार आंब्या उपकर आमी जेवणा वेळार मात्र खावचे न्हय त्याची घरा उपकरी एक पिकल पणसा उपकरी कशी म्हळ्यार ब्रेकफास्टाकय खाव येता, जेवणा वेळारय खाव येता, सांजे च्या पितन खाव येता, खंयचेय टायम एनी टायम खाव येता। कितलें सिंपल आनी कितलें ओगिजत पळयाचें। आतां हांव ते उद्दा खतखत आयलो एक घरा सन सन पीसस करून घाल्ले ताका एक खतखत आयले कुडले मीठ घालचें आनी गोड घालचें। योग्य शिजचे पणसो आमगेल्या घरकडे जल्लो पणसो आनी भारी गोड आसो त्या देखून हांव चिकेसानू गोड्डा कुडको घाला पक्काने पणस चिकी चेप्पेस वय म्हण जाल्यार चिके दोनी गोड्डा कुडको चड घालायची। आतां ताका मीठ गोड पुरा लागले एक ओटू एक 3-4 निमिष भितर जातयें। घर शिजचे मात लेट आमगेलें घर ओटू 2 निमिष भितर एक खतखत भितर शिजून येता। पण आतां गोडय लागले मीठय लागले गोड मीठ लागून एक खतखत काडका तेन्ना पळय अशी मोव मोव अशी जाता। लायक पिकलो पणसा घर आसल्यार भारी रुची घरा उपकर खावच्याक। हे आतां मीठ गोड पुरा लागून रेडी जालें आनी हाका एक फण्ण मात्र बाकीचें फण्ण कशें करबेव सासम सुकी मिरसांग घालून नारळाच्या तेलां भितर एक फण्ण दिवका पळयाचें जालें सिंपल आमगेल्या घरा उपकरांक रेडी जाली। थोडे जनांक मेथी उडदा दाळी पुरा घालताच काय आमगे ते घालूना करबेव सासम आनी सुकी मिरसांग तितलेची ते नारळाच्या तेलां भितर फण्ण घेवन उन फण्ण घाल कुडले आमगेल्या घरा उपकरे काम कंप्लीट ओट्टू 5-6 मिनिट भितर रेडी जालें। आतां हे हुनी घरा उपकरी कूडले फण्ण घालून कूडले खाव काय ताका एक रुची विंगड। पण आतां हांव एक प्लेट काडटा ताजेर पळय हुनी घरा उपकरी घालता हांगा। आमकां पोट सान आसतना स्कुला सुकून येतना पावसाडी भितरी भायर जोर पावस येतना घरकड बापमान घरा उपकर करून दवरची आशिल्ली। कसं एक रुची गोतस ते जोर पावस भायर भितर हे तिखशी मिठशी गोडशी घरा उपकर खावका पळयाचें आनी गोड्डा कापी सुर्र कोन्न पिवका आहा सुपर जाता। तुम पूरा ट्राय करा। सगळ्यांक धन्यवाद।